मायमोगाचा योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळय आयच्या हेडलाइन्स। काणकोणच्या करमल घाटार अपघातांची परंपरा चालूच। ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटोन आगोंदा उमथलो ट्रक। लोकांक मरपाक सोडला म्हापसापेडेचे जंक्शन। म्हापशेकार फुरियोज आयज केले आंदोलन। जाग्यार घालात मौत का कुवा ना जाल्यार परत देंवतले रस्त्यार। केंद्रात सत्तेत येतकच युवकांक 30 लाख रोजगारांची निर्मणी। 5 महत्वाकांक्षा योजनांची घोषणा। इंडिया आघाडीचो जाहीरनामो। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। काणकोणचो करमल घाट हो मरण घाट म्हण बरोच फामाद आसा। हांगा अपघातांचे सत्र चालूच आसा। ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान शेनवारा आगोंदा ट्रक उमथलो। हे सुवातेर भाजी विकपी बायला थोडे भितर वाटावली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता तेन्ना जो करमल घाट आमकां मेळटा ह्या घाटाचेर वारंवार अपघात जाता आनी ताका लागून बरेचशे लोक ह्या हाका मरण घाट अशें म्हणटाले। आनी ह्याच घाटाच्या गुळ्या हांगासर वळताचेर बरेचशे लोक भाजी बिजी विकपा खातीर बायलो बसताले। आनी हो जो टर्न आसा सदांच सातत्यान एक्सिडेंटल झोन आशिल्ल्या कारणान तेंचे खातीर तर डेंजर आसा अशें सातत्यान म्हणटालेच। पूण आयज जे मडगांवांतल्यान स्पेशली आगोंद एक सिमेंटाचो ट्रक वयतालो आनी जेन्ना तो टर्न घेतालो त्या ह्या वलताचेर भायर पडलो आनी हांगासर एक लायटीचो खांबो आशिल्लो तो मोडून बीन पडलो। आनी दुर्दैवान म्हणटा तशें हांगासर ताची गाडी ही सामकी भितर सकयल पडलेली आसा आनी सुदैवान म्हणटा तशें हांगासर कोणाकच कांय दुखापत जाली ना। पूण हांगासर सिच्युएशन अशें आसा इतलें गंभीर की जर तर ह्या वलताचेर जरी तरी कोणी चड जाण बायलो समज जर भाजी विक्री करपा खातीर बसले आसताले जाल्यार 101% हांगासर मोठी ट्रॅजेडी जावपाची। पूण ताका लागूनच कांय एक दोग जाण भाजी विकताले जेन्ना एक्सिडेंट जाले तेन्ना ते इमिजिएटली तांच्यांनी पळ मारली। येणाऱ्या काळाक हांगासर गव्हर्मेंटान गंभीर्यान लक्ष दिवन निदान हांगासर टनाचेर जे लोक भाजी विकता तांकां तर रिस्ट्रिक्शन्स घालचे आनी त्याच बरोबर जो हांगासर लायटीचो खांबो पडलो ताजे उपरांत खंय लायटी पेट्टाल्यो अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा। जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा त्या हाय ऑथॉरिटीन ही जी लायन आसा तातूंत भितर कितें फॉल्ट आसा काय कितें तें एक चॅक करपाक जाय। कारण जेन्ना असो इन्सिडेंट जाता खांबो पडटा त्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार लायट ही बंद जावपाक जाय आशिल्ली पूण तरी पूण जाली ना। हाजेर गंभीर्यान लक्ष घालपाक जाय ना तर येणाऱ्या काळान हांगासर हो एक मोठो ट्रॅजेडीक पॉयंट जावपाक शकता। अशा तरेचे सिच्युएशन किंवा अशा तरेचे वक्तव्य आसा हांगासरले थळावे आमकां लोकांनी आमकां म्हायती दिली। जाल्यार काणकोणच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात दोतोरांचो आणि तेच बरोबर अँब्युलन्सींचो उणाव हे विषय थळाव्यांनी लावन धरल्यात। तरी लेगीत कांयच हालचाली जायनात। आपातकाळात सेवा मेळना जाल्यार ह्या आस्थापनांची गरज कितें असो प्रश्न उपरासपाक लागला। यो रे माझ्या मागल्या हाची काणकोणा जाल्ली पुनरावृत्ती दाखयता देविदास गांवकाराचो हो रिपोर्ट। पळयात। काणकोण तालुक्यात व्हडले अवाढव्य म्हणटा तशें हायफाय हॉस्पिटल आसा। संपूर्ण गोंयांत जर पळयलें जाल्यार जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर काणकोण तालुक्यांत जितले बरे आसा तितले बरे हॉस्पिटल तालुका लेवलाचेर आनी खंयच्याच तालुक्यांत अशें ना इतले बरे काणकोण तालुक्यांत आसा। पूण दुर्दैव अशें ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर ना म्हणून काणकोणकार सदां रडटाच। त्याच बरोबर अँब्युलन्साचे विशयाक लागून तर काणकोणकारांनी कितल्याशाच फाटी ह्या हॉस्पिटलांत येवन आपल्या पद्दतीन आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केला। तरी पूण हांगासर जो हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा तो जाग्यारच पडना। सद्याक ह्या हॉस्पिटलांत जवळ जवळ 3 कितले तरी अँब्युलन्स आसा पूण जेन्ना एमर्जन्सी कितें करपाचें आसता किंवा जेन्ना ते अँब्युलन्स आसा ते काणकोणांतल्यान मडगांव व्हरपा खातीर वापरपाचें आसता पूण दुर्दैव अशें की हांगा जे एमर्जन्सी करपा खातीर जी 108 अँब्युलन्स आसा तीच अँब्युलन्स काणकोणांतल्यान मडगांव पेशंटां व्हरपा खातीर वापरता। आयज जवळ जवळ 3 वरांचेर गुळे करमल घाट हांगासर एक अपघात जालो आनी त्या वेळाचेर आमी ह्या हांगासरल्या 108क कॉल केल्या त्या वेळाचेर 108 सांगलें की आपूण बिजी आसा। कारण ती 108 जी आसा काणकोणांतल्यान एक पेशंटाक घेवन मडगांव वयताली। खरें म्हटल्यार जेन्ना काणकोणांतल्यान मडगांव व्हरपा खातीर ह्या काणकोण हॉस्पिटलाक जवळ 3 अँब्युलन्सी आसा तरी पूण ही 108 काणकोणांतल्यान मडगांव कित्याक वयता हो मोठो प्रश्न। आनी कितले फाटी होच प्रश्न घेवन कांय काणकोणकारांनी हेचे कडेन उठाबशे काडिल्ले वाद घातिल्लो तरी पूण त्या वेळाचेर तो विशय जाग्यार पडटले अशें चिंतिल्ले पूण तें आजून कांयच जालें ना। आमकां आयकूं येता की ह्या एम्ब्युलन्सांतले खंय 2-3 जे एम्ब्युलन्स आसा तातूंतले एकट्याचो खंय टायर पंक्चर जालो म्हण सांगता। आतां कितले पर्यंत खरें आनी कितले तथ्यपूर्ण आसा हो मोठो प्रश्न। पूण एक एम्ब्युलन्स ह्या हॉस्पिटलाच्या दाराक आसा तरी पूण 108 घेवन आयज एक पेशंटाक घेवन मडगांव गेल्या।
जाल्यार हांगासरले लास्ट टायम जेन्ना विशय जेन्ना आमी डिस्कशन करताले त्या वेळाचेर ड्रायव्हर जे आसा दांडी मारपी आशिल्ले थंय काय ड्रायव्हर कामां येनाशिल्ले, फक्त एक ड्रायव्हर व्यवस्थीत कामां येतालो, अशा तरेचें सिच्युएशन आशिल्लें. आतां परत तीच स्थिती म्हणजे एरे म्हाज्या मागल्या हीच काणी हांगासर रिपीट जाता काय कितें. आनी अशें जर आसत जाल्यार एका सायडीन काणकोणचो डेव्हलपमेंट आनी काणकोण हें एडवान्स लेवलाचेर वयता म्हणटा तें खरेंच एडवान्स लेवलाचेर वयता काय काणकोणचो आतां हळू सत्यानाश जावपाक लागला आनी काणकोणचें आतां दुर्दैवा कडेन वाटचाल सुरू आसा. हें आतां दर एकल्या काणकोणकारांनी चिंतपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. कला अकादमीच्या कामाची टेंडरां बगर वर्क ऑर्डर काडपाक शकतात जाल्यार म्हापसा पेडे जंक्शनच लोकांक मरपाक कित्याक सोडला असो प्रश्न विचारत म्हापशेकारांनी पेडे जंक्शनार निदर्शनां केली. पेडेचे महामार्ग वयले जंक्शन मौत का कुवा जावन रावला. त्या विरोधात लोकांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या. महामार्गावयल्या म्हापसा पेडे जंक्शना कडेन सरकारान भोव आडनदर चलयल्या. हांगा अपघातय जातात. लोक कश्यो गाडयो चलयतात. थंय सिग्नलां ना, जोड रस्ते दाखोवपी तकटे ना आनी हायवे आशिल्ल्यान गाडयो वेगान धांवडायतात. भितरल्या रस्त्यांनी कोणाक वचपाचें आसत जाल्यार देवाचें नांव घेवनच तेका रस्तो हुपचो पडटा. काँग्रेस शिवसेनाच्या फुडाऱ्यांनी त्या विरोधान आवाज काडला. पळयात. आतां कित्येक वर्सां जालीं हो हायवे जावन जे 4 लेनींग आसा ताचे 3-4 वर्सां पयलीं हो 4 लेनींग जाल्लें आनी ताच्या उपरांत हे जे जंक्शन आसा ते अशें जंक्शन आसा की हाका मौत का कुवा सगळे जाण म्हणटा. ते ट्रॅप जाल्लो आसा. एक क्रिएटेड एक्सिडेंट प्रोन झोन हो जाल्लो आसा. कारण हांगासर पळयत जाल्यार केन्नाय आमी पळयता की हायवे कित्या खातीर बांदता. हायवे ह्या गजाली खातीर बांदता की मेनली जी ट्रॅफीक मुवमेंट आसा ती सुरळीत जावची आनी दुसरें ताजें पर्याय हें काम आसता की एक्सिडेंट एलिमिनेट जावचे की जावचेच न्ही एक्सिडेंट हाज्या खातीर हायवे बांदिल्ले आसता. पूण आज हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा एक्सिडेंट प्रोन सिटी एक्सिडेंट प्रोन सिच्युएशन जाल्लें आसा. ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा. नितीन गडकरीन खुबदां सांगलां की ब्लॅक स्पॉटा खातीर आपणे पयशे दिल्ले आसा म्हणून. पूण हांगा कसलेंच काम करतना दिसना आनी लोकांक अशेंच सोडल्या. आनी हांगा जें आसा ते इतले एक्सिडेंट डेली जाता. आतां सुद्दां सकाळीं आमी थंय उबे आशिल्ले तेन्ना बाबडो एकल्या जाणट्याचो थंय एक्सिडेंट जाल्लो आसा. अशें हांगा एक्सिडेंट जायत आसता. म्हणजे तुरंत हांगा करूंक जाय. कारण जर कला अकादमीचे 50 कोटीचें काम जे इतले इम्पॉर्टंट नाशिल्लें ते जर एक टेंडर नासतना वर्क ऑर्डर दिवंक शकता जाल्यार हांगा जें टेम्पररी सोल्युशन आसा ते फाल्यांच्यान चालू करूंक जाय सरकारान. कित्याक थंय फायदो जाता म्हणून करतात ते. पूण हांगा लोकांचो प्राण वता ताजें कांय पडिल्लें ना सरकाराक. म्हणून हांव मागणी करता की ताबडतोब आनी हांव परत एकदा अपील ह्या सगळे हांगाचे लोक रावतात हांगा करता की फुडल्या फावट मोठ्या संख्येन हांगा येवचे आनी तुमच्या फॅमिलीचो प्राण हो आतां तुमकांच वाचोवचो पडटलो. कोण आमदार खासदार आनी मंत्री हांगा तुमचो प्राण वाचोवपाचो ना. तांकां तुमच्या प्राणाचें कांयच पडिल्लें ना. लास्ट मंथाक 50 दिसाक 50 एक्सिडेंट जाले आनी काल पयर आमी पळयता की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा मोहित कोलिनो तेणी प्रत्येकाक 2-2 लाख दिले मेल्ले हांकां आनी अशें करून 5 करोड दिल्या. 5 करोड दिवपाचे जाग्यार मेल्लो मनीस गेलो, ज्या फॅमिलीचो मनीस आसा तो गेलो. पण ते 5 करोड त्या जाग्यार जर हांगा थोडी त्याच्या पयलीं जर थोडे असले जे ब्लॅक स्पॉट आहा तेचेर जर थोडी डायवर्शन नाल्यार थोडे मेजरमेंट घेतलेले जाल्यार एक्सिडेंट जावचे नासले. आयज तुमी पळयता आसतले जंक्शन आहा ते आमच्या संजय बर्डेन एक बरें नांव दिलां मौत का कुवा म्हणून एका आनी खुबशे तेणी आंदोलनूय केलां. आनी आमचे सगळे म्हापशेकार बाकीचे सगळे सिटीजन तेंच्यांनी खूब आंदोलनां हांगा केली. म्हाका दिसता आमचो जो आमदार कार्लोस फेरेरा आसा तेणी हांगा ऑलरेडी ह्या प्रोजेक्टाक तेणी गडकरी कडेन दिल्या आनी ते सँक्शन जातले म्हणून सांगलां. ते बेगीन हे सँक्शन करचे. आनी ते सँक्शन जावच्या पयलीं म्हाका दिसता हेचेर ठोर उपाय करचो. जसो जितेश बाबान म्हटलां की थोडे जे मेजर्स आहा थोडे जे हे घेतला ते आमच्या खुबशा लोकांनी आमकां सांगलां तेचे आमी हेचेर 8 दिसाचो टायम दिता. 8 दिसाच्या टायमान आमी ते हे घेवन येतले आनी व्हडलें हांगा आंदोलन करतले. प्रत्येक सायडीच्या लोकांक सांगता की तेंच्यांनी येवचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
लोकसभा वेंचणूक जिंकले इंडिया आघाडीक बरोबर घेऊन केंद्रातले काँग्रेस सरकार युवकांखातीर 30 लाख नोकऱ्यो जाहीर करतले. राजस्थानातले घोषणेचो संदर्भ घेऊन गोंयातही 5 महत्वाकांक्षी स्किमींची काँग्रेसीन घोषणा केली. गोयचे इंडिया आघाडीन पत्रकार परिषदेंतल्यान ही घोषणा केली. भारती भरोसा, पहिली नोकरी पक्की, नो मोर पेपर लीक, सोशल सेक्युरिटी फॉर वर्कर्स आणि युवा रोशनी अश्यो ह्यो स्किमी आसात. आर्मी पुलिसे बरोबरच कोर्टातय वेकन्सी पडून आसात. त्यो भरतले अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. भारती भरोसा, दुसरी पहली नौकरी पक्की, तिसरें नो मोर पेपर लीक्स, चौथें सोशल सेक्युरिटी फॉर गीग वर्कर्स आणि 5वें युवा रोशनी. आता भारती भरोसा म्हणल्यार कितें की काँग्रेस पक्ष जेन्ना पावरान येतलो इंडिया आघाडी तेन्ना 30 लाख भुरग्यांक 30 लाख ज्यो वेकन्सीज सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसात त्यो आमी डिक्लेअर करतले. तातूंत 10 लाख पोस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट हातून वेकंट आसात इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. आय विल जस्ट रीड द डिपार्टमेंट्स खंयच्या डिपार्टमेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान त्यो वेकन्सीज आसात त्यो. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एक आसा हेल्थ सर्विसीस, दुसरे हेल्थ सर्विसी अंडर हेल्थ पर्सनल आनी आंगणवाडी. मागीर प्रायमरी एज्युकेशन ताज्या अंडर आसात सेंट्रल एंड नवोदया विद्यालय. दुसरे प्रायमरी स्कूल ज्यो स्टेटान आसात that also will be covered, जातून 8,37,000 is there in those states. मागीर हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटान सेंट्रल स्कूल्स, IIT, IIM, NIT आणि IIIT. मागीर तशेंच अदर सेंट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स. ते आसा पहली नौकरी पक्की. सो अंडर दिस स्कीम Congress guarantees a new right to Apprentice Act to provide 1-year apprenticeship with a private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get 1 lakh per year, which is roughly about 8,500 per month. We are the first to make apprenticeship a demand-driven right. Every qualifying person who want to be placed will be placed. We will ensure that geographical diversification of opportunities is given to the youth of this country. आणि लास्ट गीग इकॉनॉमी में सामाजिक सुरक्षा म्हणल्यार काँग्रेस गॅरंटीज टू ब्रिंग लेजिस्लेशन टू एन्श्योर बेटर वर्किंग कंडिशन्स एंड सोशल सेक्युरिटी फॉर लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ द यूथ हू सीक एम्प्लॉयमेंट एवरी इयर इन द गीग इकॉनॉमी. जे गीग वर्कर्स who are earning less than other workers according to NCA data and their income fell between म्हणजे 2019 ते 2022 तांचो इन्कम पडलेलो. इलेक्शनाचो रिजल्ट जेन्ना येतलो आनी तेन्ना काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडी बरोबर जेन्ना सरकार करतले तेन्ना ऑल दीस प्रॉमिसीस वील फुलफील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजप सरकार आयज ज्यो स्किमी भाजपान हाडल्यात म्हूण सांगतात आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात त्यो स्किमी काँग्रेसीची कॉपी आशिल्ल्याचें पाटकारान सांगलें. ते खातीर ताणें कांय देखी दिल्यो. पळयात. सरकारान इतले इव्हेंट केल्या की आज गोंयच्या जनतेक आनी देशाच्या जनतेक दिसता की हे नरेंद्र मोदीन हाडलें किंवा हे BJPन हाडलें. फॉर एग्जाम्पल जी आता भारत नेट म्हणून जी स्कीम नरेंद्र मोदीन जी लॉन्च केली ती काँग्रेसीच्या टायमार नॅशनल ऑप्टीक फायबर नेटवर्क म्हणून ती स्कीम आशिल्ली. जे ताणें स्कील इंडिया जो मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री परत उलयता स्कील इंडिया ही स्कील इंडिया काँग्रेस पक्षान स्कीम हाडिल्ली जाचें नांव आशिल्लें नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. जो प्रधानमंत्री तुमी पळयता की सदांच बेटी बचाव बेटी पढाओ वो स्कीम आपूण हाडलो म्हणटा पळय ही खरी काँग्रेसीची स्कीम आशिल्ली जाचें नांव आशिल्लें नॅशनल गर्ल चायल्ड प्रोग्राम. मेक इन इंडिया म्हणून तो पळय शिव तांणी एक तयार केलो तो ती स्कीम पयली आशिल्ली विच वॉज कॉल्ड एज नॅशनल मॅन्युफॅक्चरींग पॉलिसी. ताचें नांव चेंज केलें आनी मेक इन इंडिया केलें.
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. गोयचो भौस कोयरान बुरसो जायत चल्ला. सरकार ते बाबतीत गंभीर ना हाची देख म्हळ्यार कोलवाची पंचायत. मुळात पंचायत वाठारात कोयर उडोवपाक प्लांटच ना. ट्युरिझमाकडेन जागो मागलो तांणी दिलो ना आनी हेच सरकार स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोषणा करता. थळाव्यांनी टिका केल्या. आता तुम्ही पळयतात की जी गार्बेज आसा ही वेट गार्बेज जी आसा ही गार्बेज जी पंचायत एरिया ज्यो आसात ह्या एरियेच्या लोकांक खूब सतावपा लागले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार तेंचे कडेन पंचायत ज्यो आसा तेंचे कडेन प्लांट पूण तो ना आनी हेज्या खातीर ते फक्त सुको कचरो जो आसा तो घेतात आनी ही जी वेट गार्बेज आसा ही ते घेतनात आनी हेज्या खातीर जे कॉम्प्लेक्स वाले आसात या सोसायटी वाले आसात हे सोसायटी वाल्यांक खूब त्रास जाले कडेन आसा. आणि त्याच बरोबर तेणी आज आमी कोलवाची जी पंचायत आसा ह्या पंचायती वाठारा भितर ज्यो हे आसात बिल्डींग आसात ह्या सोसायटी आसात हेंच्या काही लोकांनी अपील केले कडेन आसा पंचायती की कोलवाच्या ते आमकां आमचो जो वोलो कचरो आसा हो तुमी घेवचो म्हणून पूण हो घेतो जाल्यार पंचायती कडेन प्लांट ना आनी पंचायती ज्यो आसात ह्या पंचायत कोलवा पंचायत म्हणटा की आमी टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन थोडो जागो मागले कडेन आसा ताकी आमी थंय एक बारीकसो मिनी ट्रिटमेंट प्लांट घालचो म्हणून पूण टुरिझम डिपार्टमेंट आमकां कित्याक दिन म्हूण तो ना कितें प्रोसेस करीत आसा आमी तरी पूण आजुनूय आमकां टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यान आमकां दिवपाक जाल्ला. आनी त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा की ह्यो ज्यो सोसायटी आसात ह्यो जेन्ना बांदतात बिल्डिंग्यो त्या टायमार तेणी भितर डिस्पोजल प्लांट घालपा जाय म्हणून गार्बेज डिस्पोजल प्लांट घालपा जाय पूण काही सोसायटी आसात ह्यो घालनात. हेजेर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय आनी गार्बेज जी आसा ही तेणीच ट्रीट करचे. जर आमकां जर टुरिझम डिपार्टमेंटात जर दिल्या जाल्यार आमी घालतले अशें तेणी सांगले कडेन आसा कोलवा पंचायतीच्या सरपंचान. अवेरनेस प्रोग्राम केलोलो न्हू हिंगा लायन्स क्लबांकू तेदोन हो वेट विकीत कोण कोता ते सोसायटी आपण तांकां नंबर्स बी दिलोले तांकां कॉन्टेक्ट जाय आनी तुमगेले अशें करून तुमकां डिफिकल्टी लागत जाल्यार तांकां कॉन्टेक्ट जाय तो नंबर आमी तांकां शेअर केलोलो आनी फकत तांकां पेमेंट आसता सो तो पेमेंट करून तांकां एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन करून तांकां दिल्या जाता बिकॉज इट्स अ बिग सोसायटी. आनी आमकां आतां वेटा लागून पासून आमी एक लेटर केलोली टू द ट्युरिझम डिपार्टमेंट कित्याक कोलबाकू आतां ग्रामसभा पासून गायलो आमी थोडो लुगार मेळ जाल्यार इवन द पंचायत इज रेडी टू टेक अप दीस वेट हेका पूण प्लेस जाय तें करपाक ट्रिटमेंट प्लांट पासून थिंग घातो जाल्यार एक लुगार जाय तें करपाक. सो आमी ग्रामसभाक बी रिक्वेस्ट केलोली लोकांक कोण दिवपा सोदिता आपणाक लुगार पंचायत इज रेडी टू परचेस. आनी मागीर दुसरें आमी ट्युरिझमाकूय धाडलोलें टू गिव अस अ स्मॉल स्पेस सो दॅट आमी हे भेटा लागून कितें तरी हें करपाक उपाय काडपाक म्हळ्यार ट्युरिझमान आमकां लेटर केली दिस योर रिक्वेस्ट हॅज बीन केप्ट इन अबेयन्स. What we are suffering is disposal of that garbage that generated in the society. Because there is no authorized contractor to lift up the garbage. And as per this model laws of model laws of wet garbage management, the Panchayat has to appoint a garbage contractor for collection of garbage on daily basis, whereby the garbage will be segregated by the people living in the society and given to the collector. At the same time, the cost of about 200 rupees, which is as per the notification, can be collected from the society members either by the panchayat or by the contractor. The contractor has the obligation of providing color-coded bins for daily storage of this wet and dry garbage. If this can be implemented, the huge burden from the societies will be lifted, as we find it very difficult to dispose of the garbage which is done now by illegally appointed contractors. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
GFAच्या सेकंड डिव्हिजन दक्षिण झोन लीगात युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली आणि वास्को युनायटेड FC 3-3 अशी बरोबरी साधली. नावेलीच्या रोजरी चर्च ग्राउंडार GFAची सेकंड डिव्हिजन दक्षिण झोन लीग जाली. हे मॅचीन युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली आणि वास्को युनायटेड FC पंगडान 3-3 अशी बरोबरी साधली. आंबावली वतीन एलेक्स फर्नांडिसान गोल मारलो जाल्यार वास्को वतीन जॉन्सन हॉर्टावान गोल मारलो. अर्धवेळ वास्को युनायटेड FC 2-1 अशा फरकान फुडें आसली. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान उष्ण आसतले. चडशा भागांनी चढावत तापमान 33 मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसात उष्णताय वाडटली, हवामान विभागाचो अदमास. आयतार मेरेन वारो गळटलो, पूण उष्ण हवामानांतल्यान चड सुटका मेळटली अशी अपेक्षा दवरची न्हय. उत्तरेकडल्यान भितर सरपी हे उष्ण वारे घडये फकत उष्णताय वाडयतले. लोकांनी सादूरताय बाळगुची, हवामान विभागान सल्लो दिला. आयतारा उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस अशें तापमान आसतले. या सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण हवामान. आयतारा नितळ मळब आणि घसघशीत वारो. आयतारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी पडटले दाट धुके. बोट दोनयांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.